Job chapter 42 verse 2. तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय म्हूण हांव जाणा. Isaiah chapter 45 verse 2. हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतल करतलो. हांव काशाची दाराची पूड करतलो आनी लोंकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. Isaiah chapter 45 verse 3. हांव तुका गुपीत दिरवी आनी लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो. हे परी हांव सुसरेस्पोर म्हूण तुका कळीत जातले. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवच म्हूण तूं वळखतलोय. Psalm chapter 121. इस्रायलाचो राखणो. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां, खंय तावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परातावन येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना, जो तुका राखता तो निदाना. ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जेमेना. सर्वेस्पोर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पोर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो संद्रेम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पोर तुका राखतलो, आतां आनी सदांकाल. उगडास दवरये अंकारी मोरये, तुजी मजत मागुल्लो, तुजो आसरो सोदुल्लो, वा तुजे थंय विनवण्यो केल्लो, केदींच उपकार मेळनासतना पाटी गेल्लो ना. ह्याच विश्वासान प्रेरीत जावन हांव तुजे सरशी येतां. हे अंकारीचे अंकारी म्हजे माये, तुजे समोर हांव येतां. तुजे मुखार हांव पातकी आनी दुखेस्त उबो रावतां. हे देवापुताचे माये, म्हज्या विनवण्याची बेपारवा करिनाका, पूण तुज्या काकुळतीन म्हाका आयक आनी जाप दी. आमेन. John chapter 8 verse 31. आपणाक सतमंतल्या जुदेवांक जिजून म्हळें, म्हज्या उतराक तुमी काळजावन सलशात जाल्यार तुमी म्हजे करेशीत जातेल्यात. तुमी 7 जाणां जातेल्यात आनी 7 तुमकां सुडका दितेले. Luke chapter 7 verse 12 and 13. शहराच्या दरवट्या सरशी पावतना एक मेल्ल्या मनशाक मातयेक पावंक म्हूण भायर व्हरतले. मेल्लो मनीस आवयक एकलो सुपूत, ती एक विदेव. शहरांतल्या लोकांचो व्हड एक जमो तिचे सांगाता आसलो. सोम्यान तिका पळयतच ताचें काळीज कळवळ्यान भरलें. रडानाका म्हणालो तो तिका.